येता त्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस हेर पक्षा वांगडा खासा करून रेव्होल्युशनरी गोवांचा वांगडा युती करतले काय ना हो निर्णय योग्य वेळार घेतले, पूण महत्वाची गजाल म्हटल्यार गोंय काँग्रेसीचे फुडारी एकठांय येवन हो निर्णय घेतले अशें दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार विरयातो फर्नांडीस सांगता। विधानसभा वेंचणूक जिखतले जाल्यार काँग्रेसीक युती शिवाय पर्याय ना। युती जातली जाल्यार काँग्रेस खंयच्या पक्षांक बरोबर घेवन वतली असो प्रश्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें सडेतोड कार्यावळीत दक्षिण गोंय काँग्रेसीचो खासदार विरयातो फर्नांडीसाक विचारिल्लो। ह्या प्रश्नाक विरयातो फर्नांडीसान नेमकी कितें जाप दिली ती ताणें सांगलें की सध्या काँग्रेसीक युती शिवाय पर्याय ना। मतांच्या चोरयेचे प्रकरण सद्याक देशभर गाजता। मतांच्या चोरये फाटल्यान सत्ताधारी भाजपाचोच हात आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरयातो फर्नांडीसान केला। मतांच्या चोरये खातीर वेंचणूक आयोगान भाजपा कडेन हात मेळयिल्ल्याचो गंभीर आरोपूय विरयातोन गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड ह्या कार्यावळीत केलो। महाराष्ट्रात मतांची चोरी जाल्या। मतदार वळेरेंत 5 वर्सांनी जितली नांवां आयिल्ली तितलीच 5 म्हयन्यांनी ॲड जाल्या। अशें कशें शक्य आसा? आनी आतां महाराष्ट्रात जी मतांची चोरी केल्ली ती बिहारात सापडत ह्या भंयात तुमी 69 लाख मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान रद्द केली काय कितें असो प्रश्नूय विरयातोन उपरासलो। पश्चिम बंगालातूय हेच करपाचो तांचो विचार आसा, तशेंच मध्य प्रदेश आनी हरियाणातूय भाजपान हेच केल्ल्याचो दावो लेगीत विरयातो फर्नांडीसान केलो। कुडबोण जेटीचेर येवपी बिगर गोंयकार कामगारांची बाळ्ळी भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी भलायकी तपासणी केली। आतां मेरेन 1665 कामगारांची भलायकी तपासणी केल्या। ह्यान पयलीं 6 कॉलराचे दुयेंती मेळिल्ले, आतां हो आंकडो 13चेर पावला। तशेंच कुडबोण जेटीचेर बेवारस आशिल्ल्यो बोटी काडपा खातीर 30 दिसाचो अल्टिमेटम संबंदीत खात्यान दिला। 30 दिसां भितर काडूंक ना ह्यो बोटी जाल्यार 1 लाख रुपयाचो दंड दितले अशी शिटकावणी तांच्यांनी ह्या वेळार दिलेली आसा। काँग्रेसी मदीं पक्षांतर्गत धुसपूस आशिल्ल्याचे जायते फावट कानार पडला आनी हो विशय जायते फावट चर्चेक लेगीत आयला। पूण काँग्रेस फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान तशें केन्नाच उलोवन दाखोवंक नाशिल्ले, पूण दक्षिण गोंय खासदार विरयातो फर्नांडीसान केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान काँग्रेसी मदीं धुसपूस आशिल्ल्याचे दिसून येता। काँग्रेसी मदीं नेमकें कितें चल्लां? खासदार विरयातो नेमको कसलो स्टेटमेंट ताणें केलो? काँग्रेसीचे 8 आमदार जेन्ना भाजपात गेले तेन्नाच्यान काँग्रेसी मदीं सगळेच आलबेल सुरू आशिल्ल्याचे दिसून आयला। मात काँग्रेसीच्या आमदार वा फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान ते केन्नाच उलोवन दाखोवंक नाशिल्ले, पूण काँग्रेसीच्या अंतर्गत राजकारणाचेर दक्षिण गोंयचो खासदार विरयातो फर्नांडीसान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलें। गोंयांतले काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक विश्वासांतूच घेनात म्हणून खासदार विरयातोन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयता आसतना सांगलें। ते गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उलयताले। गोंयांत सध्या नाल्लाचे दर तेंगचेर पावल्यात। नाल्ल म्हारग जावन सामके गोंयकारांक परवडना इतले म्हारग जालेले आसा। सध्या मार्केटात 50 ते 70 रुपया असो नाल्लाचो दर आसा। देखून गोंयकारांची सोय करपा खातीर गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळान कर्नाटकांतल्या 25,000 जंबो आकाराचे नाल्ल आयात केल्या। फलोत्पादन महामंडळाची जी 1250 दुकानां आसात थंय हे नाल्ल विकपाक दवरतले अशें महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हाणें सांगलें। चवथीच्या दिसांनी लोकांची सोय जावची म्हणून नाल्लांची पुरवण करपाचो निर्णय घेतला। महामंडळाच्या दुकानांक नाल्लाचो दर 40 रुपया वयल्यान 45 रुपया मेरेनूच वाडोवपाक मेळटलो। ना फायदो ना लुकसाण ह्या तत्वाचेर हे नाल्ल विकतले अशें फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हाणें सांगलें। मात्र दुसऱ्या सायडीन विजय सरदेसायान ह्या निर्णयाचेर टिका लेगीत केलेली आसा। धोकादायक
कोयर निर्माण करपी कंपनीन त्या कोयराचो विलो लावपा खातीर फोंडे एनवोकेअरच्या पिसुर्ले ह्या वाठारात आशिल्ल्या प्लांटा वांगडा करार करचो असो आदेश मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान संबंधीत खात्याक दिला. कोयर गोंयभर धाडपाक मेळचो ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हाचेर कडक नदर दवरून आसतलो. तशेंच कोयर बेकायदेशीर रितीन डंप केलो जाल्यार खर कारवाय जातली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. धोकादायक कोयर निर्माण करपी कंपनीन त्या कोयराचो विलो लावपा खातीर फोंडे एनवोकेअरच्या पिसुर्ले ह्या वाठारात आशिल्ल्या प्लांटा वांगडा करार करचो असो आदेश मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान संबंधीत कंपन्यांक दिलेलो आसा. कोयर गोंयभर धाडपाक मेळचो ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हाचेर कडक नदर दवरून आसतलो. तशेंच कोयर बेकायदेशीर रितीन डंप केलो जाल्यार तांचेर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. ही वेळूस वाठारांतली सीता पालकर तिच्या घराची सामकी अवतिकाय जाल्या. पावसाक लागून सगळे घर गळटा. तशेंच कांय दीस पयलीं घराची वणत कोसळिल्ले ह्या घराची जेन्ना वणत कोसळिल्ली तेन्नाच्यान ती घरानूच ती आपल्या मानसीक दुयेंत आशिल्ल्या चल्या वांगडा थंय रावता. हेंच घर दुरुस्ती करपाक तिच्या कडेन पयशे ना. तिच्या कडेन तशी आर्थीक संभावनाय ना. कोवीड महामारी वेळार तिच्या व्हडल्या चल्याक मरण आयिल्लें देखून आतां घरांत जोडपी म्हणजे पयशे जोडपी कोणूच ना. गृह आदाराचे पयशे मेळटा ताचेर ती आपलो म्हयनो कसो बसो चलयता. चवथीक थोडेच दीस उरल्या. घराची स्थिती पळयली जाल्यार घर केन्नाय मोडपाक शकता. ह्या घरात चवथ कशी मनयतली अशी खंत तिका सतायता. देखून सरकारान कितें तरी मजत करची अशी मागणी ती करपाक लागल्या. म्हापशा गणेशपुरी हावसिंग बोर्ड लागसार बेकायदेशीर रितीन बांदकाम कोयर उडोवपी एकल्याक रंगी हात धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यान पयलीं ताका कोयर उडयतना धरिल्ल्याचें कळटा. बेकायदेशीर कोयर उडोवप्यांचेर नगरपालिका तशेंच थळाव्या पंचायतीन दुर्लक्ष केलेलें आसा. ताका लागून हो वाठार गार्बेज डंपिंग स्पॉट जाल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केलेलो आसा. तशेंच ह्या रस्त्यान गाडी घेवन वचपी लोकूय कोयराच्यो पिशव्यो हांगासर उडयत वतात. देखून संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ह्या विशीं कारवाय करची अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. म्हापशा गणेशपुरी हावसिंग बोर्ड लागसार बेकायदेशीर रितीन बांदकाम कोयर उडोवपी एकल्याक रंगी हात धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो खंय हाच्या पयलीं कोयर उडयता आसतना सांपडिल्लो. मात्र हो जो वाठार आसा तो सध्या एक डंपिंग स्पॉट जालेलो आसा. ताका लागून हाचेर बेगोबेग कितें तरी एक्शन घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें JP नड्डा आनी गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां संबंदी तशेंच राजकीय घडामोडींचेर ताणें चर्चा केली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच गोंयकारांक परवडपाच्या दरांत घरां उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार सप्टेंबरांत म्हजें घर येवजणेचो शुभारंभ करतले आनी ह्या येवजणेचो शुभारंभ करपा खातीर गृहमंत्री अमित शाह गोंयां येतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दिल्ली वचून ज्येश्ठ फुडाऱ्यांची भेट घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयांत सध्या पावसाचो नेट परतून सुरू जालेलो आसा. 13 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड 21.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली जाल्यार सगळ्यांत कमी केप्यां 0.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. सध्या परतून एकदा गोंयभर पावसान बरोच नेट धरिल्लो आसा. आतां चवथीक हो पावस हाजेरी लायतलो काय ना हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावलां.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाक जाता तो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. दिल्ली सरकारान रस्तो सुरक्षा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केलेली आसा. दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता तशेंच येरादारी मंत्री पंकज सिंग आनी खासदार बासुरी स्वराज हांच्यांनी रस्तो सुरक्षेच्या ह्या मोहिमेक सुरवात केली आनी ते ह्या मोहिमेक हजर आशिल्ले. तशेंच तांच्यांनी रस्तो सुरक्षे विशीं खूब कितें उलोवप केले आनी वेगवेगळे निर्देश लेगीत लोकांक दिले. ह्या जागृताय मोहिमेत शेकड्यांनी तरणाट्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळींत सीएम रेखा गुप्तान लोकांक हेल्मेट घालपाचें आवाहन केलें. तशेंच रस्तो सुरक्षा विशीं जागृताय केली. दिल्ली सरकारान रस्तो सुरक्षे खातीर खाशेली मोहीम ही सुरू केलेली आसा. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तशेंच येरादारी मंत्री पंकज सिंग आनी खासदार बासुरी स्वराज हे ह्या मोहिमे वेळार हजर आशिल्ले. तांच्यांनी लोकांक मार्गदर्शन केलें. उत्तर प्रदेशांतल्या रामपुरात सध्या बर्ड फ्लूचे दुयेंती वाडत आसा. कांय नमुन्याचे अहवाल जे आसा ते पॉझिटिव्ह येवपाक लागल्या. परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर प्रशासन सध्या कारवाय करीत आसा आनी ह्या कारवायेंत सध्या उत्तर प्रदेशांतल्या ह्या रामपूर हांगासर कोंबड्यांची दुकानां लेगीत बंद केलेली आसा. कारण की ह्या रामपुरात व्हडा प्रमाणांत बर्ड फ्लूचे प्रमाण वाडत आसा. बर्ड फ्लूचे दुयेंती मेळत आसा कारण की कांय नमुने लेगीत थंय पॉझिटिव्ह आयिल्ले आसा आनी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर प्रशासन वेगवेगळी उपाय येवजण करीत आसा आनी हाका लागून कोंबड्यांची दुकानां लेगीत बंद केलेली आसा. तशेंच चिकन खावपाक मनाय केलेली आसा.
राजस्थानातल्या जैसलमेर हांगासर रावपी जलालुद्दीन हांच्यांनी उपराष्ट्रपती वेंचणूक लडोवपा खातीर आपलो अर्ज दाखल केलेलो आसा. 11 ऑगस्टाक जावपी उपराष्ट्रपती वेंचणुके खातीर ताणें उमेदवारी दाखल केल्या. जलालुद्दीन आतां मेरेन ताणें खुबश्यो वेंचणुक्यो लडयल्यात. ताका वेंचणुक्यो लडोवपाची खूब आवड आसा. ताणें विद्यार्थी संघटना, वॉर्ड, पंच, आमदार, खासदार अशा साबार वेंचणुकांनी वांटो घेतला. ताणें अशा तरेच्यो वेंचणुकी लडयल्यात. मात्र आतां ताका उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक लडोवपाची इच्छा आसा म्हणून ताणें ही उमेदवारी दाखल केलेली आसा. जलालुद्दीन हो जैसलमेरच्या भागुका गांवांतलो रहिवासी आसा आनी ताका वेंचणूक लडोवपाची खूब आवड आसा. भारतीय लश्कराचे सैनीक LOCचेर दुस्मानांक काबार करपा खातीर तशेंच तांकां आडून दवरपा खातीर तैनात जाल्ले आसा. 15 ऑगस्टाक जेन्ना पुराय देश भक्तीच्या रंगान बुडटलो, देशभक्ती खातीर जेन्ना हो देश 15 ऑगस्टाक जेन्ना 15 ऑगस्ट मनयतलो त्या वेळार अशा परिस्थितींत हे सैनीक शिमेचेर सादूर आसतले, जाका लागून खंयच्याच दुश्मनांक वयर पळोवपाक मेळचें ना आनी भितून सरपाक मेळचें ना. हाकाच लागून LOCचेर कडक सुरक्षा रक्षक जे आसा ते तैनात जाल्ले आसा. जम्मू काश्मीराच्या दरेक इंचाक कोनशांनी हे सुरक्षा रक्षक नजर दवरून आसा. ड्रोनाचो वापर लेगीत थंय जावपाक लागला. खंयची वायट कृती करपाचो विचार करपी कोणाकूय सोंपोवपाक हे सुरक्षा रक्षक थंय तैनात जाल्ले आसा. आपल्या हातात AK-47 तांच्यांनी घेतलेले दिश्टी पडटा. तशेंच आधुनीक शस्त्रां घेवन हे सैनीक तैनात जाला. हे चित्र जे आसा ते जम्मू काश्मीरांतल्या दोडाचे हांगा सुद्दां सुरक्षा खर केलेली आसा. 79व्या स्वतंत्र दिसाच्या पयलीं भारतीय सैन्यान 3 थरांचे रोबोटिक स्थापन केलेले आसा. स्वतंत्र दिसा आदी नियंत्रण रेषेचेर भारतीय सैन्यान 3 थरांची रोबोटिक घुसखोरी विरोधी जाळी स्थापन केल्या. घुसखोरी आडोवपा खातीर आनी शिमेचेर सुरक्षा घटमूट करपा खातीर ग्रिडांत आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो वापर केलेलो आसा. तशेंच हे सुरक्षा रक्षक आपल्या हातात AK-47 घेवन LOCचेर तैनात जाल्ले आसात. पंदरा ऑगस्टाच्या फाटभुंयेर ही सुरक्षा वाडयल्ली आसा. LOCचेर दुस्मान खंयच्याय सायडींतल्यान भितून सरपाक शकना तांचेर नजर दवरपा खातीर ही कडक बंदोबस्त हांगासर केल्ली पळोवपाक मेळटा. जम्मू आनी श्रीनगरांतल्या दोडा हांगाच्या मद्रासा अनवर उल मदिना हांगासल्या स्वतंत्र दीस मनोवपाच्या तयारीक तांच्यांनी नेटान सुरवात केली. स्वतंत्र दीस मनोवपाच्या आदल्या दिसा तांच्यांनी जोरदार तयारी रिहर्सल परेडा खातीर तांच्यांनी तयार केली आनी ताचे खातीर मद्रासाच्या विद्यार्थ्यांनी पुराय ड्रेस घालून ह्या परेडांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यां मदीं देशभक्ती स्पश्टपणान दिसून आयली. ताच्या वांगडा ह्या विद्यार्थ्यांनी तिरंगा लेगीत फडकयलो आनी तांच्यांनी अशा तरेन परेड करीत 15 ऑगस्टा खातीर आपली रिहर्सल चालू दवरली. उत्तर प्रदेश विधानसभेत 24 वरां नॉन स्टॉप अधिवेशन चालू आसा. तातूंत सरकार आनी विरोधी पक्ष दोनूय जायत्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर चर्चा करता. तेन्ना उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभाघरांत पावच्या पयलींची ही कांय दृश्यां. सभाघरांत जाल्ले चर्चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान उलोवप केले. विधानसभा अधिवेशनांत ते वांटो घेवपाक थंय पावले त्या वेळार तांच्यांनी विधानसभेच्या भायर एका ल्हान चलयेची भेट घेतली. तांचे कडेन बरें उलोवप केलें आनी मागीर ते आपल्या फुडल्या कामा खातीर भितून सरले. ताच्या वांगडा जायते मंत्रिमंडळ मंत्री लेगीत तांच्या वांगडा हजर आशिल्ले. 24 वरां नॉन स्टॉप हे उत्तर प्रदेशाचे विधानसभा अधिवेशन आसतलें. तातूंत वांटो घेवपा खातीर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थंय पावले. ताच्या पयलींची ही कांय खिणचित्रां आशिल्ली.
सध्या गोंयांत पावसान बरोच नेट धरला. ह्यात फाटभुंयेर उत्तर भारतांत लेगीत पावसान बरोच थैमान घातला. हिमाचल प्रदेशांतल्या जायत्या वाठारांनी सतत पडपी पावसाचो पुराय परिणाम जो आसा तो हांगासर लोकांच्या जिणेचेर जाल्लो दिश्टी पडटा. सैमीक संकश्टाक लागून लोकांचो दिसपट्टो वावर थांबला. तशेंच लँडस्लायड जावन कितल्योश्योच गाडयो लेगीत ह्या ढिगाऱ्या पोंदा गेलेले आमकां स्पश्ट दिसपाक शकता. शिमला वाठारांतली ही घडणूक आसा. मुसळधार पावसाक लागून पालसणां कोसळ्ळी आनी ह्या पालसणाक लागून गाडयो लेगीत ह्या पालसणा पोंदा गेल्यो. उत्तर हिमाचल प्रदेशांतल्या शिमले जिल्ल्यांतल्या दोंगराळ वाठारांत ही घटना आसा. व्हडा प्रमाणांत विध्वंस जाल्ल्याचें दिसून येता. शिमलाच्या IGMC हॉस्पिटलाच्या लागसर ही घडणूक जाली. पालसण कोसळिल्ल्यान गाडयो पालसणा पोंदा गेल्यो. हिमाचल प्रदेशांतल्या चाकू ह्या वाठारांत भुंयकांपाक लागून म्हणजे पालसण कोसळिल्ल्यान खूब नुकसाण जालेलें पळोवपाक मेळटा. उत्तर भारतांत सध्या उत्तर प्रदेश आसूं हिमाचल प्रदेश आसूं वेगवेगळ्या राज्यांनी सध्या पावसान बरोच थैमान घातल्या. कांय ठिकाणी पालसणां कोसळपाच्यो घडणुक्यो तशेंच गाडयो पालसणा पोंदा वचपाच्यो अश्यो घडणुक्यो थंय घडपाक लागल्या. ताका लागून जनजीवन विस्कळीत जालां आनी ह्या जोरदार मुसळधार पावसाक लागून खूब लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हिमाचल प्रदेशांत सध्या जोरदार पावसान आपली हाजेरी लायिल्ल्या कारणांत व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लेलें आसा. पालसणां कोसळून माती जी आसा ती घरांनी घुसप किंवा गाडयांनी घुसप अशा तरेच्यो घडणुक्यो सध्या हिमाचल प्रदेशांत दिसून आयल्यात. उत्तर प्रदेशांतल्या गाझियाबाद शारांत लेगीत व्हड पावसाचो फटको बसला आनी परिणाम जाल्लेलो आसा. ताका लागून सर्वसामान्य जिणेचेर परिणाम जाला. सारको पडपी पावसाक लागून परिस्थिती इबाडिल्ल्यान शारांतल्या जायत्या वाठारांनी उदकाची बुट्टी लेगीत उप्रासली. जनजीवन विस्कळीत जालें. रस्ते बंद करचे पडले. लोकांक येरादारी करपाक खूब त्रास सोंसचे पडले. उदकांत कोयर जमिल्ल्यान परिस्थिती आनीक वायट जाली आनी ताका लागून थंयचे नाले जे आसा ते लेगीत चॉकअप जाले. इतली गंभीर परिस्थिती सध्या भारतांतल्या म्हणजे उत्तर भारतांत पावसा खातीर निर्माण जालेली आसा. हिमाचल प्रदेश तशेंच आतां हे दृश्य जे आसा ते उत्तर प्रदेशांतले व्हडा प्रमाणांत पडिल्ल्या पावसाक लागून कोयर वचपाक वाट ना जाली आनी ताका लागून हे नाले जे आसा ते चॉकअप जाले गाझियाबाद हांगासर. आसामाक लेगीत सध्या जोरदार मुसळधार पावसाची हाजेरी चालू आसा. फाटल्या कांय दिसां सावन भारताच्या ईशान्य राज्यांनी व्हड पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाली. उदक जोरदार भरून आयिल्ले दिसून आयले. लोकांच्या घरादारांनी उदक गेले. रस्ते लेगीत उदका पोंदा गेले अशी बिकट परिस्थिती सध्या आसाम हांगासर जालेली आसा. हे दृश्य जर पळयत जाल्यार न्हंयचो स्वरूप ह्या रस्त्यांक आयलेलो आसा. ही न्हंय काय हे रस्ते हेच कळपाक मार्ग ना. इतले व्हडा प्रमाणांत रस्त्यांचेर उदक व्हांवपाक लागला. ताका लागून लोकांच्या घरादारांनी अशा तरेन उदक व्हांवपाक लागला. खासा करून न्हंयच्या देगेर जी घरां आसा ती जाल्यार सामकीच उदका पोंदा गेला. तशेंच पुलाक हे उदक तेंकिल्लें आसा. दिल्ली मातसो पावस पडिल्ल्यान लोकांक मातशी थंडाय मेली. मात्र कांय ठिकाणी दिल्लीच्या कांय वाठारांनी उदक भरिल्ल्याचें कळटा. दिल्लीच्या कांय वाठारांनी पावसाक लागून लोकांक दमट उश्णतायेंतल्यान सुटका मेळिल्ली आसा. दिल्ली आनी NCRच्या जायत्या वाठारांनी बेरेस्तारा सकाळच्यान व्हडा प्रमाणांत पावसान हाजेरी लायिल्ली. इंडिया गेट लागसरचो जो वाठार आसा थंय लेगीत पावसान हाजेरी लायली आनी लोकांक मातशी उश्णतायेंतल्यान थाकाय दिली. वातावरण सुद्दां दिल्लीत सध्या सुखद आसा. उश्णतायेंतल्यान सध्या दिल्लीकारांक सुटका मेळिल्ली आसा. उत्तर भारतांत सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी पावसाची हाजेरी चालूच आसा. मात्र कांय ठिकाणी लोक उश्णतायेंतल्यान थंडाय मेळ्ळी म्हणून आनंद व्यक्त करतात.
सध्या तशें पळोवंक गेलें जाल्यार पावस जो आसा तो मदल्या पावंड्याचेर पावल्लो आसा, अजून सोंपिल्लो ना. आतां चवथीच्या पयलीं सुद्दां पावस व्हडा प्रमाणांत पडटलो. ताका लागून चवथीक केन्ना पावस आसतलो काय अशी चिन्नां सध्या लोक उप्रासपाक लागल्या. देशांतल्या जायत्या वाठारांनी पावसाचो विध्वंस चालू आसा. महाराष्ट्रांत लेगीत बरोच पावस पडटा तो आमकां दिश्टी पडटा. हे दृश्य मुंबय लेगीत पावस बरोच सक्रीय जालेलो आसा. राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडटा. हाच्या वांगडाच मुंबय लेगीत पावसान सध्या जोरदार हाजेरी घाल्ली आसा. पळोवंक गेले जाल्यार मुंबय तसो खूब कमी पावस पडटा, मात्र मुंबय कमी पावसांत लेगीत मुंबय बुडटा अशें म्हणटात. मात्र सध्या मुंबय पावसान बरीच हाजेरी लायिल्ली आसा. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळेंनी आतां गणपतीच्या रंगकामाक सुरवात जालेली आसा. गणपतीच्यो मुर्त्यो आतां हळूहळू रंगपाक लागिल्ल्यो आसा. हे दृश्य फोंड्या म्हालांतल्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतले मुर्तीकार प्रकाश च्यारी हांच्या चित्रशाळेंत ह्यो सध्या मुर्त्यो रंगपाक लागिल्ल्यो आसा. मुर्तीकार आपल्या फामिली सयत फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं ह्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. विशेष म्हटल्यार ह्या फावटी ह्या मुर्तीकारान खंय कागदाच्यो मुर्त्यो तयार केल्ल्यो अशें ह्या मुर्तीकारान सांगलें. कागदाच्यो मुर्त्यो म्हटल्यार लगद्याच्यो मुर्त्यो त्यो उखलपाक सुद्दां खूब हलक्यो आसता. मातये वांगडात कागदाचें मिश्रण करून ह्यो मुर्त्यो केल्यो वता. अशा तरेच्यो मुर्त्यो ताणें ह्या वर्सा केलेल्यो आसा. सध्या गोंयांत पावसाचो नेट चालू आसा. 13 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट लेगीत दिलेले आसा. फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड पावस पडलो जाल्यार सगळ्यांत कमी पावस केप्यां पडिल्लो आसा. मात्र आतां चवथीक पावस हाजेरी लायतलो काय ना हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावलां.